लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान आवेसवोत्ता वोळ 28 ते 42. मागीर घडलें तें हें. आपली भोंवडी करता आसतना जेजू एका गांवांत भितर सरलो आनी मार्ता नांवाचे एके बायलेन आपल्या घरांत ताका सोनिमान केलो. तिका मारिया म्हणलोली एक भयण आसली. ती सोम्याचें उतर आयकूंक ताचे पांयां कोडे बसून रावली. पूण मार्ता घराच्या रातींनी बारी हापीट जाताली. ताच्या फुड्यांत येवन तिणें म्हणलें, जेवणाचो सगलो भार म्हजे भयणीन म्हजेरूच सोडलो म्हूण तुका कांयच पडना? ये आनी म्हाका आदार दी म्हूण सांग न्हू तिका. आनी पोरतीपाळून सोम्यान म्हणलें, मार्ता मार्ता, कितल्या वस्तूंची म्हूण धास्ती तुका. थोड्योच वस्तू पुरो, खरें म्हणल्यार एकूच गरजेची. मारयेन बरो तो वांटो विचून काडला आनी कोणूच तिचेर लागचो तो काण घेवचो ना. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.